हालेलुया, जेजूची शांती तुका. माथेवाचो 13vo फणासांनी 5vo. नाझारेतकार लोक आपल्याच मदें अशें उलयता, हो thovoiacho पूत न्हय, मारयेचो पूत न्हय. हाची भाव भयणां आमच्याच मदें रावतात न्हय, आनी ताचेर bhavarth ठेवून तांकां अवघड लागता. आनी थंय निमाणी बोड अशें आसा, तांच्या onbhavarthak लागून, म्हणजे तांकां bhavarth नासलो देखून थंय चडशीं मिलाग्री विस्मितां जेजू करिना. bhavarth नासलो. कसलो bhavarth नासलो तांकां? कित्याक bhavarth दवरून तांकां अवघड जालें? आतां bhavarth म्हणल्यार दिसना ते वस्तूचेर आमचो विस्वास. जे परी आमकां हांगा हो रोम दिसता, पूण हांगा ह्या वेळार ह्या वेळार आमचे बरोबर आज बडवे आसा हें मानूंक आमकां bhavarth लागता. हें मानूंक आमकां bhavarth लागना, कित्याक आमचें तें दोळ्यांनी दिसता. आतां नाझारेतकार लोकांक दोळ्यांनी दिसतालो जेजू, पूण ते सांगता, जेजू कितें सांगतालो? हांव देवाचो पूत, म्हजे वरवीं तुमकां सुटका मेवता, तुमी गुलामपणांतलीं सोडटलीं. आतां हें मानूंक तांकां अवघड जाता, कित्याक तांचो लक्ष आसा सगळे सैमीक वस्तूंचेर. जेन्ना आमच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटा ताचेर आमचो लक्ष आसता. दिसना त्यो वस्तू आमकां पिशेपण लागता. जे परी नाझारेतकार लोक आतां तांची जानवाय, तांचे मhonn सांगता कितें, तो खंय जल्मला, खंयच्या घरान ताची माय बाय, हें सगळें दिसता. सैमीक दोळ्यांनी आनी आमच्या 5 अवयवांनी आमकां अणभवता. आमी जाणा, आमकां दिसता, आमकां आयकूंक येता. आमी जाणा, ही जानवाय आमी जाणा, आमकां दिसता ताचेर आसा. ती पळयतात कितें? जेजू thovoiacho पूत. हो देवाचो पूत न्हय, हो thovoiacho पूत, हो मारयेचो पूत. हाची भाव भयणां आमचे मदेंची येता. जेन्ना आमचो लक्ष आमचे 5 अवयवांचेर, जें कितें आमकां दिसता, अणभवता, तांचेर आसता, तेन्ना देव कितें आमकां दाखोवंक सोदता, ताच्या उतरांतल्यान सांगता, तें आमकां दिसना. आमच्या गिन्यानाक तें पिशेपण पूण देव आमकां सांगूंक सोदता, तें आमकां घेवंक अवघड जाता. जेन्ना आमी आमच्या सैमीक जें आमकां दिसता ताचेर आमचें चड पूर्ण लक्ष आसता. तेच परी नाझारेतकार लोक थंय पळयतात. तुमी म्हणटली, हांव नाझारेतकार लोकांक बोटान दाखयता काय? ना. आतां हे तरेचें जें आतां चिंतप आसता तें आतांच्याय काळार आसा. आतांच्या काळार जेजू नाझारेतकार भेटना काय? भेटता. हांव गायतो. आतां
जेन्ना जेजू म्हणटा हांव देवाचो पूत, हें मानून घेवन तांकां अवघड लागता. कित्याक तो सांगता तें दिसना पिशेपण. हांव ताच्या मनाक तांच्या गिन्यानाक, पूण जेजू जाणा आपूण कितें उलयता. जेजू केन्नाच आमी पळयल्यार तो केन्नाच तें सैमीक नदरेक दिसता तें उलयना ओ मानून घेवन ताची चाल पळयल्यार, ताची उतरां पळयल्यार आमकां समजूंक येता. ताचें लक्ष, ताचें पूर्ण लक्ष आत्मीक जिविताचेर, स्वयंभावार्थें जिवीत जियेतलो जाल्यार तुजें लक्ष स्वयंभा वयर, स्वयंबीक दाखयता ताचे वयर आसूंक जाय. हांव आनी तूं ह्या संवसारांत जियेतात खरी, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन. क्रिस्ता वरवीं आमकां पुनर्जीवन करून ताच्या उजव्याक बसयल्यात. जेजूंत आमी आतां पुनर्जिवंत आसात, उजव्याक आसात देव बापाच्या. आतां हें समजून हांव हांगा बसलां आनी तूं कितें उलयताय? देव बापाच्या उजव्याक आसाय? भावार्था वरवीं हय हांव आसां. जेजून हांव ह्या वेळार बापाच्या उजव्याक बसलेलें आसां. जेजू वरवीं म्हाका आनी तुका हें भाग फावो जाला. आतां हें सांगता कित्याक हांगा नाझारेतकार कोण गाय? हांव, तूं. मातेवाच्या 12व्या विस्वरांत निमाणी वळेली जेन्ना जेजू शिकोवन दीत आसता, थंयसर ताची आवय आनी ताची भाव भयणां भावन चोरतात. तेन्ना कोण एकलो ताका खबर दिता, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणी तुजे लागीं उलोवंक रावता. जेजू तेन्ना लोकांक बोट दाखयना, जेजू शिसांक बोट दाखयता आनी सांगता, ही आसा म्हजी आवय आनी बापूय. देवाची खोशी करता ती म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. जेजू शिसांक बोट दाखयता. जेजू थंय आसलेल्या सगल्या लोकांक न्हय, पूण शिसांक बोट दाखयता. जेजू शिसांक कित्याक बोट दाखयता आनी म्हणटा, ही आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. शीस कितें मानून घेताले? पेद्रून एक फावट म्हणलें, तूं जिव्या देवाचो पूत. पेद्रून मानून घेतलें, ताच्या शिसांनी मानून घेतलें तो देवाचो पूत. लोक म्हणटाले कितें, तूं प्रवादी, तूं इलिशा. पूण शिसांनी मानून घेतलें, तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत. ताकाच लागून जेजू म्हणटा, ते शीस म्हजे भावार देंवतात म्हणल्यार देवाची खोशी करतात. देवाची खोशी करतात म्हणून ती म्हजी भाव भयण, म्हजी आवय, म्हजी लागशिली व म्हज्या सोयरी, म्हजी घरची. आतां जेजू म्हणटा देवाची खोशी करतात ती. आतां देवाची खोशी कितें गाय? जुवांचो 6वो आवेसवो 40वो हांगा जेजू सांगता, बापाची खोशी म्हणल्यार बापान जाका पाठयला ताचेर भावार धरून आमच्या जिविताचें लक्ष कितें आमी करूंक सोदता. देव बापाची खोशी की आमी जेजूचेर सत मानून जेजूचेर भावार्थ. आतां ती नाझारेतकार लोक थंय मातेवाच्या 13व्या आवेसवरांत नाझारेतकार लोक मागणी करिनासलो काय?
योद्न भेटूय नासलो काय, मिसाक वचो नासलो काय, सेर्मा वायको नासलो काय, पूण तांचे चालते जिवितां भावार्थ केन्ना दिसता. आतां उदाहरण घेवया. सपोज एका मनशाक तो गेलो दोतोराशी आनी दोतोरान ताका रिपोर्ट दिलो तुजी लास्ट स्टेज. आतां ताका ताचो रिपोर्ट दाखयता. आतां ताचो रिपोर्ट ताका दिश्टी पडटा. हो रिपोर्ट सोयंबीक नोदरेन ताका दिश्टी पडटा. आतां ही एक सांगलेली खबर दोतोरान सांगल्या तुजे विशीं. जी जानवाय ताका आसा ताचे वरवीं ताणें तुजी कुडीची तपासणी करून तुका सांगलां. पूण तुज्या कुडीचो, तुज्या आत्म्याचो, तुज्या जिवाचो घडयणार, रचणार तुज्या दोनया देवान तुजो रिपोर्ट पयलींच तयार केला. तुजो रिपोर्ट ह्या रिपोर्टा विरुद्ध स्वत जें आसा ताच्या पवित्र पुस्तकांत पेद्रूची पयलीची 2:22 बोल ताच्या गायांनी आमकां पिकयल्या. आतां तूं जर हाचेर भावार्थ ठेविनाय, त्या ताच्या स्वताचेर भावार्थ ठेवताय जाल्यार आमची चिंतना दुसरीच आसतली. आमची चाल, आमची वागणूक दुसरीच आसतली. आमी तर उतराचेर म्हणजे जेजूचेर भावार्थ ठेवता, त्या उतराचेर म्हणजे जेजूचेर, जाल्यार आमची चाल, आमची चिंतना, आमची वागणूक दुसरीच आसतली. टेन्शन ना, शांत. आनी आमची तर लक्ष पूर्ण तरेन जो संवसार आमकां रिपोर्ट दाखयता ताचेर आसा. सोयंबीक आमची नदर आसा. सोयंबीक हाचेर आमची नदर आसा जाल्यार जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा. आमी म्हणत नाजारेतकारांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवूंक ना. आतांच्या काळार नाजारेतकार आसात काय? तांणी सोयंबीक नदरेन कितें दिसता ताचेर भावार्थ ठेवलो. पूण जेजू सांगता तीं उतरां दिसनात. भावार्थ ना. भावार्थ कसो येतलो? भावार्थ तर संवसाराचेर जानवायचेर आसा. तो आमकां उतराचेर भावार्थ वो जेजूचेर भावार्थ कसो वाडटलो? आमच्यांनी वाडोवंक जाता. आमच्या हातान दिल्लें आसा. तुका जाय जाल्यार तें तुवें विचून काडूंक जाय. हय, म्हाका उतराचेर म्हजो भावार्थ वाडोवंक जाय. आतां उदाहरणां घेवया. एक ल्हान भुरगें जेन्ना तें जल्मता, वाडटा. आतां हांगा हे रंग पळय. ताका कोणी शिकयलें बगर हे रंगाचे वळख ताका मेळचें ना. ताका सांगलें बगर हो निळो, हो काळो, हळडुवो, काफितर, पांचवो आनी तांबडो हो रंगाचें नांव सांगलें. एकूच फावटी सांगल्यार ताका गमचें ना. जायते फावटी हें ताच्या कानार सादोंक जाय. हो अमकोच. जेन्ना एका ल्हान भुरग्याक घेवन तूं बसता आनी ताका सांगता, ताकाय म्हणूंक सांगता आनी परतून ताच्या कानार हें पडटा. थोड्या दिसांनी तें परतून तुका जबाब दिता. हो अमकोच तें सांगता. हो अमकोच म्हणजे जेन्ना खबर नासता तें आमच्या गिन्यानान बसून आमी आयकता, पळयता, आमी सांसपिता आनी ताचे वरवीं आमच्या मनांत ही जानवाय रित्ता. हो अमकोच जे परी
आता आमी सोलमोल्या ती आतां मेरेन आमचे भितर जानवाय आसा ती सगळी संवसाराची भरल्या. अशें जाल्यार तें असलें दुयेंस जाल्यार आनी कुरार ना ही संवसाराची जानवर. पूण हांगा तोटून जेजूक बोडटलें, जेजूचेर बावाट दवरून, जेजूचें उतर म्हणल्यार जेजू, ताचेर तर बावाट ठेवतलें, जेजूचेर बावाट ठेवतलें, उतराचेर बावाट ठेवतलें जाल्यार उतर तुवें परतून आनी परतून आयकूंक जाय. ताचें उतर पळोवंक जाय, आयकूंक जाय, ताका सांसपून तें आख्खेंच तुज्या मनान तुवें बसोवंक जाय. तेन्नाच तुका गमतलें तूं onbhavarth आसा वो जेजूचेर तुजो बावाट आसा. जेजूचेर बावाट वाडून, उतराचेर म्हणजे जेजूचेर बावाट वाडून तुज्याच हातांत आसा. ह्या कानांनी, ह्या 5 अवयवांनी ताचें उतर परतून आनी परतून पळोवन, परतून आनी परतून आयकून, ताचें उतर सांसपप, ताचें उतर पळयप, ताचें उतर आयकप म्हळ्यार जेजूक आयकप, जेजूक पळयप. जेन्ना तूं ताच्या उतराचेर सोत मानताय, ताचें उतर आयकता तूं ताच्या पवित्र पुस्तकान खूब जेजू तुजो जीव जो मेल्लो आनी ताचो जीव आतां एक आनी परतून संवसारान वचूंक नाका. ताचे बरोबर तुजें मन एकमत जावन दी. ताचें उतर, ताचे उतरार तुजो आत्मो बांदून हाड. हालेलुया. जेजूची शांती दिका.